करो अगली बात। हालेलुया. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुज्या उतरां पासत ह्या वेळार आमी वाखाणटा आमच्या देवाक ली रमा साखांत रे बेझीत रमा शोको थारा क्लांत रमा शाखा इजेंत रमा सो लेक रिगेंत रमा शाखा थाला बात्रो इजेंत रमा शाखान तेनी क्लांत रमा सोको तेरी क्ला रबा खांत्रो बुसे इजेंत रमा शाखान तेनी क्लो रमा खेत रमा जे रेबे सोको इजेंत लामांत्र से खेत ला ब्रमा शाखा तेरी क्लांत रबासे इजेंत रोमो शाखा तेनी खेंत रमा सोको तेरे बेरे 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 Olam brama saka teri klantra ma shaka teri kantro buze. Izint la ma kantre bezata ne ket lo brubusaka. Alaim brama shakanta ne klara ma seke trubuse. Hallelujah. Thank you Jesus. Ya disa pasot, ya vera pasot, ya तुझे उतरा pasot, तुझे उतरा शासनाच्या जीविताची. Hallelujah. आजच्या देवाचे उतर घ्या. इफिस्करन चॅप्टर 4 वर्स 22. इफिस्करांचो 4वे स्वर आणि 22. इफिस्करन चॅप्टर 4 वर्स 22 म्हणटत तुमच्या आदल्या जिविताची चाल आनी आदलो मनीस तुमी सोडून दिवंक जाय खोट्या वांडावण्या वरवीं तांचें निसंतन जायत आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हणटत तुमच्या आदल्या जिविताची चाल आनी आदलो मनीस तुमी सोडून दिवंक जाय. पळय ज्या वेळार आमचो नवो जल्म जाता, ज्या वेळार आमचो नवो जल्म जेजू ख्रिस्त वांगडा जाता, त्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी एक नवी सृश्टी आनी नवी रचना जाता. आदलें सगळें तें गेलां, आदलें सगळें तें गेलां हेचो अर्थ आमचो आदलो तो स्वभाव पासून वयता. प्रेज द लॉर्ड. आदलें जे कितें आमचे वायट संवयी आसली त्यो पासून वयतात. पळय आदलो मनीस आमी सोडून दिवंक जाय. आदलो मनीस ह्यो आतां जिवना. आतां देवान दिला तुका नवो जिवीत, नवो मनीस आनी आतां तूं एक न्यू क्रिएशन आसाय, नवी रचना आसाय. आदलें तें सगळें गेलां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर ज्या वेळार देव आमकां सांगता म्हणटा तुमच्या आदल्या जिविताची चाल. प्रेज द लॉर्ड. जर आदल्या जिविताची चाल आतां पासून आसा जाल्यार तर आमचें तें जिवीत ना. आमचें तें जिवीत नवें ना. तर आमचें तें जिवीत आसा जें आदलें आसा. पूण आमी म्हणटा आमचें जिवीत नवें आसा. ना.
पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, जर तुमचें जिवीत नवें आसा जाल्यार तुमी तशीं फळां करून दाखयात. आमेन. तुमी तशीं फळां करून दाखयात. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, आदलें जिवीत, आदल्या जिविताची चाल, आदले जे तुमी करतात, आदले तुमचे चाली, आदले तुमचे बसणे, आदले तुमचे उठणे, हें सगळें आमी सोडून दिवंक जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. पण सजमोन घेयात, मनीस ज्या वेळार जल्माक येता त्या वेळार एक त्याच्या सांगाताक स्वभाव घेवंक येता. तो स्वभाव तेचो नासता, पूण ह्या संवसारांतल्या वायट वस्तूंनी भरलेलो स्वभाव आसता. प्रेज द लॉर्ड. वायट वस्तूंनी भरलेलो स्वभाव आसता. आनी एक 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 जो स्वभाव आसता तो मनशाच्या भितर ऍड जायत वयता. एक एक स्वभाव, एक एक वायट गुण, एक वायट खोटेपण, एक एक खोटेपण. पवित्र पुस्तक म्हणटा हें खोटेपण मनशाच्या भितर आसता. हें खोटेपण घेवन मनीस चलता. पूण ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त तेच्या जिवितान येता, आतां जें खोटेपण आसा, जे वायट गुण आसा ते आतां आमी सोडून दिवंक जाय. कित्याक जाणा, आतां तूं तेचें आसाय आनी तूं संपूर्णकायेन वेगळो आसाय. प्रेज द लॉर्ड. संपूर्णकायेन वेगळा. कित्याक एक पावट आमी तेच्या जिवितान भितर सरल्या उपरांत आतां तुजें जिवीत तुजें रावना, पूण ताचें जिवीत तुजे भितर येता. ताचो आत्मा तुजे भितर येता, ताची कूड तुजे भितर आसा, तसो तेचो स्वभावूय तुजे भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. तेचो स्वभाव तुजे भितर येता. पळयात, सजमोन घेयात, जेजू क्रिस्ताक सजमोंक जावं जाल्यार आमी तेचे गुणूय सजमोंक जाय. तेचे गुणूय सजमोंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा तेचे गुण आमी घेवन चलोंक जाय. ज्या वेळार आमी तेचे गुण घेवन चलता जाल्यार आमी तेका घेवन चलता. आयज आमचे जे अनभावार्थी आसा तांकां जेजू खबर ना, तेंच्यांनी जेजूक केन्ना सजमोंक ना, वा जेजू कोण तो खबर ना, पूण तो तुमकां पळोवन जेजू कोण ते सजमातली. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां पळोवन म्हटल्यार तुमच्या उपकाराक पळोवन न्हू, पूण तुमच्या स्वभावाक पळोवन ती म्हणटली, जेजू कितें तरी आसा. पळय, आयज जेजू आमचे भितर शिक्को मारला तो पवित्र आत्म्याचो, आनी हो पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुजे आनी म्हजे भितर मारला तो दुसऱ्यांका ताकोवंक, दुसऱ्यांका सजमोवंक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, इफिसकारांच्या पत्रान बाकीयेत पावलो क्लियर म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल आनी आदलो मनीस तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडावण्या वरवीं ताचें निसंटन जायत आसा. हालेलुया. सोडून दिवंकूच जाय. सोडून दिवचो प्रयत्न करूंक सांगना, सोडूंक दिवंकूच जाय म्हणटा. सोडूंक दिवंकूच जाय. तेका आतां तुज्या सांगाताक चलोंक जायना, तेका आतां तुज्या सांगाताक भोंवंक जायना. कित्याक? आदलो मनीस आतां तुजे भितर ना. तेका संपूर्णकायेन देवान नश्ट केला आनी तुजे भितर एक नवें काळीज दिला. नवें काळीज दिला. म्हणून बाबा, जें कितें तो सांगता तें आमी आयकोंक जाय. आदल्या जिविताची चाल आमी सोडून दिवंक जाय. आदल्या जिविताची चाल सोडून दिवंक जाय. पळया, ज्या वेळार मनीस जल्माक येता वेगवेगळ्या भाशेन तेचे भितर गुण आसतात. तेकाच खबर नासता हे गुण आमच्या भितर केन्ना ऍड जाले, ते केन्ना ऍड जाले. आनी हे गुण घेवन तो चलत आसता आनी ते गुण इतके सोडूंक इजी ना. पूण पवित्र पुस्तक सांगता, ज्या वेळार जेजूची कृपा तुजे भितर येता, ज्या वेळार जेजूचें सामर्थ्य तुजे भितर येता, सो आतां तुका तें इजी जाता. तुका इजी जाता. प्रेज द लॉर्ड. तुका इजी जाता तें. प्रेज द लॉर्ड. इजी जाता. हालेलुया. पळयात बाबा, तुमच्या जिवार तुमी विजय मेळोवंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या जिवार तुमी विजय मेळोवंक शकनात. पूण जेजू ख्रिस्त आसा जाल्यार तुमी विजय आसात. जेजू ख्रिस्त आसा जाल्यार विजय तुमचे भितर आसा. सजमोन घेयात. आमकां तेच घेवन चलोंक जायना. तेच घेवन चलोंक जायना.
पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, म्हणटा तुमच्या आदल्या जिविताची चाल, आदलो मनीस सोडून दियात. म्हटल्यार आदलो मनीस सोडून दियात हेचो अर्थ कितें? म्हटल्यार आदलो एक मनीस आसलो, आदले तुजे भितर एक चाली आसल्यो, आदले तुजे भितर एक संवय आसल्यो, त्यो सगळ्यो संवय सोडून दियात. कित्याक तुका जेजून आपलो केला. आतां तुजे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांका दिश्टी पडटा, तुजे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांका परगट जाता, तुजे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांका मेळटा. आमेन. पळयात कितली सोबीत उतरां आजची. आदले जिविताची चाल, आदलो मनीस सोडात आनी नया मनशा सांगाताक जिवीत. आमेन. पळयात बाबा, आदलो मनीस गेला, आतां तूं एक नवो आसाय. तुजे भितर एक नवो मनीस आनी ह्यो नवो मनीस कोण जाणा? पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो नवो मनीस कोण जाणा? पवित्र आत्मो. आनी ह्यो पवित्र आत्मो आयज तुजे भितर आसा, म्हजे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो जर हांव 15 वर्साचो आसतना केलेले पाताक हांव 40व्या वर्सा सेम तेच पाताक रावता जाल्यार म्हजे भितर बदलावणी ना. म्हजे भितर हांवें देवाक वळखोंक ना. म्हजे भितर हांवें देव कोण तसोच म्हणना. ना, तुमकां चेंज जावचेंच पडटलें. तुका लागून न्हू, पूण तुज्या पवित्र देवा जेजू क्रिस्ताक लागून. कित्याक तेका लागून तूं आसाय. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणाच्या जिविताची जेंकां लागतात, जेंकां सजमतात, तो आपलें जिवीत जोडता. आमेन. गॉड ब्लेस.